नमस्कार, स्वागत तुमच्या सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमात. आयज आमी आसात मांद्रे ह्या वाठारांत. हांगाय बायपोल्स आसात आनी हांगा जशे आमी रेकॉर्ड पळयतात तशे हेजे पयलीं नॅशनल पार्टीज आहात तशेंच इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहात. आज आमी जे डेट घेवन येयल्या, आमची जी आज डेट आहा ती आसा हांगसरले एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जे स्वताक सायलेंट किलरूय म्हणटात. हय, आमच्या बरोबर आसात जीत आरुलकर. नमस्कार सर, स्वागत तुमचे. कशी चल्ल्या कॅम्पेन? जोरान चल्ले आनी तुमी पळयता आसतले आमचे वेल विशर सपोर्टर्स वाडत आहात. आनीक लोक नवीन नवीन बाकीच्या पार्टीचे आमकां जॉयन जातात कार्यकर्ते आनी आमी फूल स्विंगान फुडें सरतात. म्हणजे आता आज पर्यंत एकूण कितके अशे सगळे वाठार ऑलमोस्ट तुमचे? एक राउंड आमी डोर टू डोर कंप्लीट केला आनी आतां हो सेकंड राउंड आमचो आनी सेकंड राउंड ऑलमोस्ट 50% कवर केल्लो. जेन्ना आतां तुमी आतां भोंवतात म्हणजे म्हाका दिसता एकूण कितके दीस आतां भोंवता तुमी? जाता ऑलमोस्ट भोंवले अशे कितके वेळ भोंवले? ऑलमोस्ट आतां 3 months हांव भोंवता कॉन्स्टिट्युन्सीन. अच्छा. डोर टू डोर भोंवताना फर्स्ट राउंड म्हाजो डोर टू डोर कंप्लीट केलो ते फक्त इश्यूज आनी प्रॉब्लम्स घरांतले गांवांतले हे विचारपा खातीर तो कंप्लीट केला. आतां कॅम्पेनींग इलेक्शनाचे सेकंड राउंड म्हाजो चालू आहा. ओके. इश्यूज वयल्यान तुमकां हांव विचारूंक सोदतां की आज जेन्ना तुमी हांगा भोंवतात तेन्ना तुमकां कितें जाणवता? हांगसर कितें प्रश्न आसा? मुख्य प्रश्न अशे कितें काय दिसता तुमकां? सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जे आजून पर्यंत सोडोवंक जाय ते. आनी त्याच्या खातीर आमकां खुबशे प्रयत्न करचे पडटले. जॉब क्रिएशन म्हणटात ते आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मांद्रे मतदारसंघान आमकां करपाची गरज आहा, जेणे करून आमकां हांगा जॉब क्रिएशन केल्या उपरांत आमचे जाय ते भुरगे कामाक लागतले, पोटाक लागतले. बरोबर. आतां तुमी जेन्ना म्हणटात जॉब क्रिएशन आज पर्यंत जावना म्हणटा तुमी किंवा आतां जाय हेजे फुडें, जाल्यार तुमची कितें स्ट्रॅटेजी आहा जॉब क्रिएशनच्या बाबतींत? आमचे कडेन रेडीमेड ऑलरेडी आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटीक जागो एक्वायर्ड केल्लो आहा गव्हर्मेंटान. फक्त प्रोसेस स्टार्ट करूंक जाय, काम सुरवात करूंक जाय. जर ते इमिजिएटली काम सुरवात करीत जाल्यार कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. आनी तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता ते प्रोजेक्टार कमीत कमी 300 कंपनीज येतले, जेणे करून 10,000 वेकन्सीज जॉब क्रिएशन जातले. सो तेतूंतल्यान आमकां 3-4 हजार सुद्दां जॉब्स मेळ्ळे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार मेजर प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जातलो. बरोबर. जितबाब आनी एक आमी पळयता की हो वाठार जो आसा म्हणजे कोस्टल बेल्ट असो म्हणू शकता आमी, आनी हांगा ट्युरिजमाक चड वाव आसा. सो त्या सेक्टरान तुमचें कितें अशें पावल आसा? पण टुरिजम म्हटले खंय टुरिस्ट बेल्ट आसात, पूण कितें जालें तेका अपग्रेडेशन कांय जावंक ना. ती गरज आहा आयज अपग्रेडेशन करपाचें, कित्याक ट्युरिस्ट येतात आयज मोठ्या प्रमाणान हांगासर मांद्रे मतदारसंघान ट्युरिस्ट येतात. पूण जास्त स्पेंड करपी, पयशे मोडपी आतां इंडियन ट्युरिस्टूच आहा. आनी जेन्ना एक इंडियन ट्युरिस्ट येतात तेन्ना एका वर्सा येयल्या उपरांत ते बिचीज पळयतात आनी 4-5 दीस बिचांचेरूच टायम आपलो स्पेंड करतात. पूण एक्टिविटीज म्हणटात ते कांय ना. आमकां आयज गरज आहा हांगा आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींत कितें तरी ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाची गरज आहा, जेणे करून आमचे लोकल आहा जे सोर्स ऑफ इनकम तेंचे टॅक्सीज, परत बायक्स, हॉटेल्स, गेस्ट हावजीस अशे आहा तांकां रेवन्यू जनरेट जातलो आनी रेवन्यू तेंचो वाडटलो. जितबाब हे जाले तुमचे आयडियाज हेजे फुडें कितें तुमकां कितें दिसता? आज पर्यंत कितें चेंजीस जाल्या की म्हणजे डेव्हलपमेंट जाला काय ना? पण मेजर इश्यूज आहा ते अनएम्प्लॉयमेंट, वॉटर सप्लायचो मेजर इश्यू आहा. उदकाचो म्हणटात तो सगळे कडेन वचात ते गांवांत इश्यू आहात. 4-4 दीस 5-5 दीस उदीक नासता. सो जर उदकाचो एक बारीक हे गोष्टी, उदकाचो पावर सप्लाय, हे बारीक जर गोष्टी आजून पर्यंत सोडोवंक ना, सॉल्व जावंक ना जाल्यार म्हाका दिसना आजून पर्यंत आमी म्हणटात तशें 1 स्टेप अहेड आसा अशें. बरोबर. आतां तुमी जेन्ना म्हणटात ह्यो कामां ही जावपाचीं आसा, हांवें जशें म्हणलें एम्प्लॉयमेंटा बद्दल तुमी कितें करतले, जाल्यार आतां हो इश्यू जो आहा क्रिटिकल इश्यू आहा, पाण्याचो इश्यू. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणजे विचार कितें केला तुमी? विजन कितें आहा तुमचें हाजेर? पळय आमकां आतां शॉर्टेज कित्याक आहा? शॉर्टेज इतल्या गोश्टी कारणां खातीर आहा की आमकां उदीक म्हणटात ते चांदेल प्रोजेक्टान पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान येता आनी ते केन्ना तरी 15 वर्सां पयलीं तो प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. आनी आतां पॉप्युलेशन पळोवंक गेल्यार वाडलें, परत कमर्शियल एक्टिविटीज वाडल्या कोस्टल बेल्टाक. हांगासर वाडल्या तशें पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी वाडलें आनी कनेक्शनां इतली वाडल्यात उदकाची की तांकां आतां वॉटर सप्लाय म्हणटात ते शॉर्टेज पडलेली आहा. जो आमचें इंटेन्शन आहा आमकां वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटात तशें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे मतदारसंघाक सेपरेटली जावंक जाय, जेणे करून आमचे सगळे प्रत्येक घरांतलो प्रॉब्लम उदकाचो सॉल्व जाता तशें.
आमच्या बरोबर आज जित बाबांचे एक सपोर्टर आसात राघोबा गावडे. राघोबा गावडे. तर तुम्ही आज जेन्ना जिता बरोबर भोंवतात जाल्यार कित्याक कसलें तुमचें इंटेंशन कित्याक तुमकां जिता बरोबरच रावंक कित्याक दिसता? आमी एक चळवळ उबी केल्लेली आहा हांगा ह्या जी रांका जी दिसता लोकांची हातूंत सगळ्या पक्षाचे आहात, सगळे सर्वधर्मीय सगळे लोक आसात. एकच उद्देश हा की वी हॅव टू डिफीट डिफेक्टर्स. हे जे पक्ष बदलून हें राजकारण गोंयांतल्यान सोंपोवपाक जाय आनी एका बऱ्या मनशाक खंय तरी राजकारणांत हाडून मांद्र्याचो विकास करपाक जाय ही आमची इच्छा एकच आसा. जेन्ना तुमी म्हणटात यंग डायनॅमीक म्हणटा बरोबर, पण आतां तुमी जिताकूच कित्याक असो चूज केलो? ताका कारणां खूब आहात. एक तर ह्या भुरग्याचो इतिहास आमी पळयला, म्हणजे हे फाटली 5-6 वर्सां हो जो राजकारणांत आहा आपल्या स्वता खातीर काय करना आनी कितल्याशाच लोकांचे गरजो म्हणजे व्यक्तिशा आसूं किंवा ते आनी सार्वजनीक आसूं पूर्ण केल्लेले आहात. हो जंय जंय वयता थंय ते लोकांक हेल्प करता, स्वता कसली अपेक्षा करूं ना. सादारणशे म्हणजे केरळांत खंय तरी आमचे जे भावूक गेल्लेले हितूंत देवदर्शनाक क्रिश्चन बांदव तांकां हाडची हांगा कामां. हांगसर कोण शीक पडलो जाल्यार ताका मदत करप, खेळांतल्या लोकांक तांकां मदत करप. तर ह्या कारणान लोक ताचे कडेन एट्रॅक्ट जाल्लेले आहेत. आमकां ह्या वेळार दयानंद सोपटे हाचो पराभव करपाक जाय. ऑलमोस्ट पराभव जाल्लो आहा. तो म्हणटा की 20,000 मतांच्या आघाडी घेवन येतलो. तर 20,000चे जे शेवटचे टिंबा ते हाडून फुडें लावपाक जाय. मागीर आघाडी कितें घडली? कारण लोकांच्या मनात ही एक तिडक आयिल्ली आहा की मांद्र्याच्या राजकारणाक एक इतिहास आसा. हांगा भाऊसाहेब बांदोडकर, रमाकांत कलप, संगीता परब, लक्ष्मीकांत पार्सेकर सारखे बरे विद्वान नेते आणि स्वच्छ चारित्र्याचे नेते हांगा दिल्लेले आहेत. दयानंद सोपटे सारको कलंकीत जेणी पक्ष बदलू केला, लोकांक हांगा त्रास केला, लोकांक तेणी अशा धमके दिल्लेले आहेत की जर आपल्याक मत दिना जाल्यार तुमचे हांव फुडें पळयतलो. त्याचे सरपंच आहात मोरजेची आनी खंयचे लोकांक फुडें चलोवंक दिनात ते. आज जीत भाई बरोबर आमी भोंवतात तेन्ना तो कितें म्हणटा की हो केन्नाचो येवन कितें करतलो. आनी तुमकां एक गजाल सांगता, हो इतको घमेंडी माणूस की जेन्ना गेल्या 14थल्या इलेक्शनाक रिजल्ट डिक्लेअर जालो तेन्ना हो म्हणपाक लागलो कितें सांग, हांवें सिटींग CMाचो पराभव केला, आय एम जायंट किलर. तशें ताचें आनी एक स्टेटमेंट आहा की हांवें पेडण्याच्या भाटकाराक हरयला. आनी लेटस्ट तो कितें म्हणटा ना की जीत हो मामुली कॉन्स्टेबल, कोणाची सर्वीस किंवा प्रोफेशन हे केन्ना नीज नासता. आमकां दाखोवन दिवच्या होच जो आहा हो कोण, जीत आरोलकर एक मामुली कॉन्स्टेबल. दयानंद सोपटेचो पराभव इतक्या मतांनी करतलो की ताका ते जल्मभर उडास रावतलो आनी दयानंद सोपटे हो राजकारणात परत केन्ना नसतो ना. जित भाई, हांवें जशें सुरवातीक म्हणलें तुमचो एक स्टेटमेंट आहा सायलंट किलर म्हणून, हें कशें एक्सप्लेन करता तुमी? पळय, हे ऑपोजीट कॅन्डिडेट BJPचो कॅन्डिडेट तो आपणाक व्हडलो जायंट किलर म्हणटा. सो आतां सद्या परिस्थिती अशी येयल्या की सायलंट किलर म्हणटात ते मांद्र्याची जनता आनी मांद्र्याचे वोटर्स ते सायलंट किलर आहात. त्यांच्या वोटिंगे खातीरूच ते किलर ह्यो शब्द येयलो. सो म्हाका दिसता सायलंट किलर आहा ती मांद्र्याची जनता आहा आनी सायलंट किलर कितें आहा ते येता ते 23 एप्रिलाक ताका दाखोवन दितले. मोपा जो एक प्रोजेक्ट आहा खूब ताचे बद्दल हें जालें, डिस्कशन जालें, खूब डिबेट्स जाल्यो, ताचे बद्दल तुमचें कितें मत? पळय, मोपा एअरपोर्ट आहा पळय, मोपा एअरपोर्ट डेफिनेटली आमच्या पेडणेकारांक अनएम्प्लॉयमेंट हे करपा खातीर खूब फायदेशीर आहा. म्हाका दिसता मोपा एअरपोर्ट ह्यो आहा तो पेडणेकारां खातीर बेनिफीट आहा, कित्याक हांगा जॉब क्रिएशन जातलें आनी आमचे भुरगे कामाक लागतले. सो मोपा एअरपोर्टूच म्हणटात पूण थंयसर खुबश्या लोकांक खबर ना, एक थंयसर जागो एक्वायर केल्लो आहा एडिशनल 9,28,000 9,28,000 स्क्वेअर मिटर. सो तेचेर थंयसर कमर्शियल सिटी म्हणून येता. कमर्शियल सिटी म्हटल्यार कमर्शियल व्हडले कमर्शियल एक्टिविटीज थंय जातले, जशें की लॉन्चिंग ऑफ ब्रँड्स आनी अशें थंय मॉल्स आनी कितें. पूण कमर्शियल सिटी जेन्ना म्हणटात तेन्ना कमर्शियल एक्टिविटीज जाताना थंयसर जॉब क्रिएशन कितलें जातालें ते बोनस आसतलें आमकां पेडणेकारांक. सो ते इम्पॉर्टंट आहा आमकां. बाकीचे जे कॅन्डिडेट्स आहा त्यांचे कॅम्पेनींग जे आसा ते हाय लेवलाचे, म्हणजे तांगेले फेसीस जे वेल नोन फेसीस घेवन तांकां हें करतात, कॅनवसिंग करता. तुमचें कशें कितें आहा? पळय, वेल नोन फेसीस हाडले म्हणून मांद्र्याचे मतदार आहात ते पिशे न्हू.
कळ्ळें ते वेल नोन फेसीस आपापले घरा आसतले हांगा मांद्र्याच्या लोकां खातीर न्हू मांद्र्याचे लोक सारके जाणात आनी आपले निर्णय स्वता घेवन स्वता इंडिपेंडंटली चिंतू शकतात भायले येवन हांगासर सांगोन ते इतले भोळे ना की भायल्या लोकांचे आयकतले हांगासर येवन ते लिडर कोण आहात पळय ते आपल्या घरा आसतले आनी आपल्या गांवांत आसतले मांद्र्याचे लोक आहात आनी स्वताचे निर्णय स्वता घेतले ते ओके आनी एक विशय असो आहा की जशें तुमी म्हणलें भायले आज तुम्ही पेडणेच्यान मांद्र्या येवन सेटल जाल्यात म्हणजे तुमचो ह्या प्लेसा खातीर जो अफेक्शन जें आहा तें कदाचित तुमी दाखयल्लें आहा जाल्यार तेज्या बद्दल तुमकां कितें म्हणणें पळय सगळ्यात व्हडली मिस्टेक कोण हे स्टेटमेंट करता सगळ्यात व्हडली मिस्टेक जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाल्ले तेन्ना म्हाका दिसता पेडणे तालुका हे एक मतदारसंघ आसले सो एंटायर पेडणे तालुका एक कॉन्स्टिट्युन्सी आसली मागीर डिलिमिटेशन जावन ते 3 भाग जाले मांद्रे पेडणे आनी धारगळ मागीर परत डिलिमिटेशन जावन 2 भाग जाले मांद्रे आनी पेडणे सो आफ्टर ऑल ओवरऑल चिंतीत जाल्यार लास्टाक पेडणे तालुकाच उरता आनी हांव पेडण्याचो आनी पेडणे तालुक्यांतलो सो पेडण्यातल्या प्रत्येक जाग्याचेर आमकां सगळ्यांक तितको धक्को आहा जितको मांद्रेकारांक वा पेडणेकारांक आहा सो पेडणे तालुका हे आमी पळयतना पेडणे तालुका म्हणून पळयतात MGPचें अनाउन्समेंट जालें की तेंच्यान तुमकां आतां सपोर्ट दिवपाचें थारायलां ताज्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें पळय आमी पयलीं डिक्लेअर केला आतांय सांगता तुमकां आमी इंडिपेंडंट आनी हे मांद्रेचे आमचे वेल विशर्स आहात तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आहा की आमी इंडिपेंडंट वचपाचे हांगा जमलेले सगळे जाण सगळ्या पक्षांतले आहात जे वाजाल्ले आहात सगळ्या पक्षांक आनी ते एकी कडेन येवन अपक्ष म्हणून आमी एका इलेक्शनाक देंवलेले आसात सो अवश्य डेफिनेटली जेन्ना MGन येदे व्हडलें अनाउन्समेंट केला की आमकां सपोर्ट म्हणून आमी वेलकम करतात कित्याक आमी सगळ्या पक्षांक फाल्यां काँग्रेसूय आनी BJP तांकां दिसता ह्यो कॅन्डिडेट नाका आमकां जे देंवल्यात तांकां जर दिसता आमकां सपोर्ट करपाचें डेफिनेटली आमी वेलकम करता सगळ्या पार्ट्यांक तुमी अपील करतात डेफिनेटली येस आणि आता जशें तुमी म्हणलें आनी एक आमी सोर्सीस अशें म्हणटात की तेंच्यांनी एक्चुअली म्हणलां खंय तुमी MGPचे म्हणून MGPचे म्हणपाक पयलीं हांव पार्टेचो मेंबर आसपाची गरज आहा जो हांव ना खंयच्याच पार्टेचो अजून पर्यंत हांव मेंबर ना आनी टॅक्निकली पळोवंक गेले जाल्यार MGन आयज आपलो सपोर्ट जाहीर करून एक ओपनली डिक्लेअर केला की तुमी जाणा आसतले की MG आनी काँग्रेस अलायन्स आहात लोकसभेक तशेंच म्हापश्या इलेक्शन बाय इलेक्शनाकूय तेंच्यांनी आपली सपोर्ट डिक्लेअर केला काँग्रेसीक आनी हांगासर जेन्ना तेंच्यांनी MGन आमकां इंडिपेंडंट सपोर्ट डिक्लेअर केला म्हणजे इनडायरेक्टली भितरल्यान न कळटा काँग्रेसूय आमकां सपोर्ट करता हे जाहीर केला आयज तेंच्यांनी म्हाका एक्चुअली म्हाका तुमकां तोच प्रश्न विचारपाक आसलो की जेन्ना ते थंयसर शिरोड्यान किंवा हांगा काँग्रेसीक आनी खंय काँग्रेसीक सपोर्ट करता जाल्यार हांगा जेन्ना ते तुमकां सपोर्ट करता तेज्या बद्दल तुमचे डेफिनेटली म्हणून तेंच्यांनी इतलो टायम काडलो न्हू काँग्रेसीचे डिक्लेअर करपाक कॅन्डिडेट 20 दीस आसतना डिक्लेअर केला तो कॅन्डिडेट सारको फिट ना म्हणून तेंच्यांनी लास्ट मोमेंटार केल्लो आहा सो म्हाका दिसता सगळे काँग्रेसचे आतां आमकां जॉयन जायत आहात हे 2 दिसांनी पळयतले तुमी जास्तान जास्त तेंचे धाकटे लिडर्स आहात ते सगळे आमकां जॉयन जावपाचे आहात सो आमी वेलकम करता काँग्रेसीकूय आयज तेंच्यांनी इनडायरेक्टली ओपनली इनडायरेक्टली म्हणटात तशें काँग्रेसीनूय आमकां सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आहा खंय तरी तुमकां कित्याक दिसलें की तुमीच कॅन्डिडेट आसचे तुमीच हांगा तारू शकता अशें कितें पळय हे हांवें डिसायड करूंक ना जेन्ना एक्स MLAन काँग्रेसीच्यान रिजायन करून BJP जॉयन जालो तेन्ना आमचे यूथ आहात हांगा मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी जे म्हाजे पयलीं पासून फ्रेंड्स आहात आनी सदांच हांव तेंच्या वांगडा रावला तांकां सपोर्ट केला तांकां दिसलें की म्हाका येवन तेंच्यांनी सांगलां की तूं हे बाय इलेक्शनाक कंटेस्ट कर आमी तुज्या वांगडा आहात आमी रावतात वांगडा सो ते कॉन्फिडन्स आनी तांकां विश्वास दिसलो की कितें तरी बदल कितें तरी चेंजीस हांव करूं शकता तांकां घेवन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणून तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें आनी तेंच्या डिसिजनाचेर हांव फुडें सरलां आनी एक खंय तरी एलिगेशन जाता अशें की तुमी तुमचे हांगेले यूथ विकत घेता किंवा तुमचें ट्रॅपिंग चालू आहा हाजे बद्दल कितें म्हणटा तुमचें हांव सांगतात पूण म्हाजे आमचे सपोर्टर चड सांगताले कित्याक ते एग्रेसीव जाले पूण तांकां नक्की विचारता पण म्हाका तुमचे कडेन तुमचें मत कितें सांगूं शकता पळय आतां तो म्हणटा हांव जर पयशे दिवन विकते हाडटा हे जाल्यार तो एका भाशेन मांद्र्याच्या जनतेकूच चॅलेंज करता आनी अशें दाखोवन दिता की मांद्र्याच्या जनतेचेर वोटरांचेर ताका विश्वास ना आनी तो ओपनली सांगून सोदता की मांद्र्याची जनता विकली वयता म्हणून पूण तो एक मिस्टेक करता दिल्ली जेन्ना MLAचे सेल लागलेलो दिल्ली MLAचो सेल लागलेलो सगळ्यान सवाय MLA ह्योच विकलेलो गेलो
आता जेणे कोणी हे म्हटला की महिलांक तेणे विकत घेतला, तेणी चिंतूंक जाय आसलें, कोणी चिंतूंक जाय आसलें, सोपटे चिंतूंक जाय आसलें की ही महिला आसात ती मांद्र्यांतलीच आसात आनी मांद्र्यांतल्याच महिलांक तेणी अशें म्हणप सारकें न्हू. आता तो म्हणटा की विकत घेतला कशें विकत घेतला हे तो जाणा. भायल्या मनशा कडल्यान आमकां तेणी अशें उतार दिला. आमी फक्त भाईच्या सपोर्टा खातीर येयला. आता तेणीच चिंतूंक जाय आसलें तेच्याय बरोबर महिला प्रचाराक वयतात, तेणी तांकां विकत घेवन हाडला आसतलें, त्या खातीर तेणी अशें म्हटलां आसतलें अशें आमी सगळी महिला म्हणटात. पूण तेणें प्रूफ करून दाखोवंक जाय ते कशी तेणें विकती घेतलेली आहा पळय ती. विकते घेतला हेचो अर्थ कितें हे तेणी चिंतूंक जाय आसलें. असं म्हटलं की ते इलेक्शना पहिली महिलापर्यंत पावलोच ना म्हणून तो असा म्हणता असतलो. तो महिलापर्यंत केव्हा पावाकच ना म्हणून तो असा म्हणता असतलो. कार्यकर्ते पावन आमच्या महिलांक असे सांगतात की तुमचे 1,500 येता ते बंद करतले, तुमचे फोटो मारल्यात, तुम्ही जी भोंवतात तांकां आमी पयशे बंद करतले. पूण ते पयशे ती बंद कशे करतले हे आमकां खबर ना, कारण ते पयशे काय ते आपल्या बोल्सांतले दिनात. लास्ट टायम त्यांनी मिटींग दवरलेली तेन्ना आमी ताका क्वेश्चन केला की तुवें आमचो रोड कित्याक करूंक ना. त्या टायमार तेणी सांगला की ती तेन्ना म्हाजे कडेन सत्ता नसली म्हणून, आनी हेच्या फुडें तेजे कडेन सत्ता आसतली आनी तो आमचो रोड करून दितलो ही आमी आशा तेचे कडल्यान सोडलेलीच आहा. आनी हेच्या फुडें आमकां भाई कडल्यान अशें दिसून येयला की केलें कोणी कामां जाल्यार भाईनूच केलें आनी फुडें कोण करपाकूय शकचो ना ही कामां. कित्याक हेच्या पयलीं कितले मंत्री अशे जावनूय गेले, आमदारूय जावन गेले, कोणीच कोणाक फुडें काडूंक ना. आतां पूण भाईन आमकां लागून भाई आतां भाईन अशी म्हणजे इलेक्शनाक रावपाचो चान्स आमकां विचारून घेतला. म्हणून आमकां अशें दिसून येयलें की भायेच्या फुडें आमची कामां केल्यात जाल्यार अजीत भाईनूच केलें, नाल्यार कोणूच करपाक ना. Yeah, being an independent candidate, Jeet Arolkar is a very dynamic person. He has good knowledge in everything. He has studied everything and he knows what to say and when to say. Regarding roads, lights and water supply, this all belongs to the government. He can only support us to get this done. Because this money is not like it's all the money which is belong is from us only. That is what he has given us all this education. He has learnt everything, and we will support him because he has gone in our hearts and he has taken that faith, and we have faith in him that he is going to win this time election. So they down. की आमची फुडें कामां करी सारको आसा चेहरो जे आमी तेच्या कडेन आमकां पयलीं पासूनच आमकां अशी जी तेंची आमकां वळख जाली. जो नेता आज पर्यंत आमच्या दारार कोण पावलोच ना, तो आमच्या पर्यंत आज पर्यंत पावो दिलो म्हणटकूच आमकां अशी एक दिसला की तो कांयतरी करतलो फुडें आमच्या खातीर. आमी ताका सपोर्ट करतो. तुम्ही कितें सांगू? सोपटे बाईक आमी हाडलेलो निवडून आनी आमकां रोड कोत्ता म्हणून सांगलेलें. हांव मोनिका फेर्नांडीस गिरकार वाड्यांतली, आनी तेणें आयज पासून आमकां रोड न्हू ना तोंड पासून दाखोवंक ना. आनी नांग म्हणून आमच्या भुरग्यांक कितें हेल्प कोत्ता म्हणून सांगलें. गरीब भुरगो येवंक आहा शेजारी आमचो, नाल्यार ताका सांगलेलो फूल सपोर्ट आपलो आहा म्हणून तेणें आयज पासून ताका पळोवंक पासून ना, येवन तेजी खबर घेवंक निवडून हाडलो तरी येवंक ना. जाल्यार तुमचें विजन कितें आहा मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तेजे बद्दल तुमचें विजन कितें आहा? डेफिनेटली आमी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी 1 स्टेप अहेड व्हरूंक सोदतात. म्हणजे 1 स्टेप अहेड म्हणजे आतां आमदाराचें काम कितें? आमदाराचें काम इतलें आतां तूं 1.5 वर्स पयलें आसतलें की आमदारान कांयच काम करिनासतना म्हणटा आपूण काम केलें, पूण ताका खबर ना अजून पर्यंत की आमदाराची एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें. ते समजतात एस्टिमेट खंयच्या कामाचो केलो, टेंडर्स आउट केले, काम दिले, गटरां बांदली, खंयचे रोड केले, म्हणजे डेव्हलपमेंट. हांव सांगूंक सोदता की डेव्हलपमेंट म्हणजे तें न्हू. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तरी कॉन्स्टिट्युन्सीन एक नवीन प्रकल्प हाडप, नवीन कितें तरी इन्स्टिट्यूट नाल्यार कितें अशें हाडप जे आमकां आमच्या यूथ नेक्स्ट जनरेशनाक वा आमच्या युथांक कितें तरी बेनिफीट जातलो, हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा. पूण पळोवंक गेले जाल्यार लास्ट 1.5 वर्सांक हे कांयच जावंक ना. लास्ट 4 असेंब्ली म्हाका दिसता 1.5 वर्सान 4 असेंब्ली सेशन जाले आसतले, पूण एक दीस सुद्दां क्वेश्चन रेज जावंक ना अनएम्प्लॉयमेंटाचो, इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो किंवा उदकाचो प्रॉब्लम, येदो व्हडलो मेजर प्रॉब्लम उदकाचो आहा तो त्यांनी विचारूंक ना केन्ना. सो म्हाका दिसता जे पिवनाचें काम आसता, फायल ह्या डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटान व्हरप सायनी करून, तेंच काम जाल्लें आहा आनी तें आमदाराचें काम जावंक ना. भाई जेन्ना आज तुमी हे भोंवता कॅनवसिंगाक, फाटले इतके दीस भोंवता, तुमकां एक तरी पिक्चर क्लियर जालें आसतलें की तुमची हांगा स्ट्रेंथ कशी आहा ती. म्हणजे म्हाका कितें विचारपाचें की कारण कॅन्डिडेट आहा ते काँग्रेसीचेय आसा, BJPचे आसा, बाकीचेय आसात, जाल्यार ते आसून सुद्दां तुमचो हांगा जो मांद्रेचो वोट शेअर जो आहा तो कसो आसतलो दिसता तुमकां?
पण हांवें सांगच्या पेक्षा म्हाका दिसता आयज न्यूज पेपरार आउट केल्या मिडियाचे स्टेटमेंटूय दिलेल्या BJPच्या कॅन्डिडेटान की आपणाक 20,000 मतां पडटली. आमची वोटींग आहा ती 32,000 आहा पूण वोटींग जाता ती 26,000 जाता, 26,000 जाता. पूण तो म्हणटा 20,000 आपणाक पडटली म्हणटा. सो तेका आपल्या हेतून अशेंच ड्रीम म्हणटात हे चितीत रावन स्वप्नां चित्ता ती चिंतून हांव काय तेचेर स्टेटमेंट करना. इतलेंच म्हणून सोदता सोश्याची आनी कासवाची रेस आहा पळय तेन्ना सोंसो सदांच ओवर कॉन्फिडन्स आसता आपूण फास्ट धांवतलो आनी जिखतलो म्हणून. पूण आमी हांगा कासवाची रेस घेतलेली आहा, कासवा भशेन चलता आनी रेस आमीच जिखतले स्लो बाय स्लो. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मांद्रा नाम का कौन जाए, जीत जाए, जीत जाए। मांद्रा नाम का कौन जाए, जीत जाए, जीत जाए। हर हर नेता, हर नेता, हर हर नेता, हर नेता। हांव देवेंद्र प्रभुदेसाय. हांव गेल्या फावटी मांद्रे मतदारसंघांतसून आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी ह्या फावटी आमी सगळे जिता बरोबर आसा, एक संघ आसात आनी हाचे फाटलो एक उद्दिश्ट अशें आसा की सगळे लोक दिसता तुमकां हे प्रत्येक जाणांचें एकमेव हें आसा की ह्या मांद्रे मतदारसंघान एक इतिहास घडोवया, एक वेगळें वारें व्हांवता की ह्या फावटी इंडिपेंडंटाक निवडून हाडया म्हणून. इतल्याच खातीर की आमी गेले 20-25 वर्सां राजकारण जें पळयलां हें दुशीत राजकारण जाल्लें आसा. आलटून पालटून हेवटेन तेवटेन उडयो मारतात, प्रत्येक आयिल्लो निवडून आयलो, लोकांचो विश्वासघात करतात आनी अशी भावना जाल्या की आमकां जवळ जवळ विकले वतात आमी. कारण गेले फावटी जेन्ना उमेदवार आमचो आमदार आशिल्लो तो दिल्ली वचून ताणें एका राती भितर पक्ष बदललो. 16,000 लोकांनी जाचो विश्वास ताचेर दाखयल्लो त्या लोकांचो विश्वासघात केलो आनी आमकां तो दिल्ली विकून आयलो. अशी भावना तयार जाल्या की डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त रस्ते केले, बिल्डिंगो बांदल्यो हातून न्ही तर अशे प्रोजेक्ट हाडप. आतांच पळया तुमी इलेक्ट्रॉनीक सिटी हें काम सुरू केल्लें पार्सेकरान आनी ते रस्ते बिस्ते करून इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जाल्लें, पण इंडस्ट्री येवपा खातीर कांयच प्रयत्न जाले ना. ह्या 1.5 वर्सां भितर एब्सोल्युटली आमच्या आमदारान कसलोच प्रयत्न केलो ना की ही इंडस्ट्रीज येवन हांगा जॉब निर्मिती जावची म्हणून. मोपाचो विशय सुद्दां असो आसा की हांव स्वता पीपल फॉर मोपा ह्या संघटनेचो अध्यक्ष आशिल्लो. आमी गांवागावणी मिटींगांनी लोकांचो एक आशा आशिल्ली ती की एक दिवा स्वप्न पळयलें लोकांनी की मोपा कॅन चेंज द एंटायर पेडणे तालुका. दयानंद सोपटे घरा बसून चिकून निवडून येतलो आशिल्लो, पण आज ताणें कांयच काम करूंक ना. कुचित पद्दतीन तो उलयता. महिला बाबतींत ताणें सांगलें की महिला जितान विकत घेतल्यो. इतल्यो आमचे स्वाभिमानी महिला अश्यो विकत वचपी महिला न्ही ह्या मतदारसंघांतल्यो. कार्यकर्तो हो लोकांचें काम करूंक लोकांच्या हेल्पाक सगळ्याक पावंक जाय ताका कार्यकर्तो म्हणटा. कार्यकर्तो आपणाचो धंदो सांबाळटलो, इलेक्शनाच्या आदीं 2 म्हयन्या आदीं आवाज करतलो आनी एका धमकी दी तेका धमकी दी असलो कार्यकर्ते आमकां नाका. आनी आमचो जो कॅन्डिडेट आहा तोय कॅन्डिडेट आमचो आहा तो आमचे भाशेनूच आमचे मदें आसा. एवरी टायम केन्ना एक फोन केलो तो धांवन येता. आमचो क्लब आहा म्हापसासून मांद्रे येता एट द टायम ऑफ इलेक्शन. अशें जालां आतां बाबी बाक्कर आहा तो केन्ना मोरजेसून भायरूच सरना. जो यंग यूथ आहा मोरजेचो तो बाबी बाक्कर कोण हें नको. आनी ही जी आमची जंग आसली ती खोरी आसली कितें बाय इलेक्शन. सोपते जेन्ना आमचो तो काँग्रेस MLA तो जेन्ना तो सोडून गेलो BJPन तेन्ना आमी ही जंग आमी हें रेवोल्युशन स्टार्ट केलें. फर्स्ट आमी भायर सरले आनी आमी चिंतलें की जिताक इंडिपेंडंट आमी दवरपाचो. तेन्ना काँग्रेसीचो जागूच ना. एक 4 बडकां अशीं भोंवतालीं कितें कितें सोपतेक उजो घालतालीं तेतून जायना. आयज आमी जेन्ना भायर सरले आमचेशी 8,000 वोट आसले. त्या टायमार जेन्ना सोपते उडी मारल्या तेन्ना 8,000 वोट आसले. तातूंतसून आतां मेरेन आमी 10,000 ऑलरेडी क्रॉस जाल्या लोकांक दिसलें की सोपतेक उडोवपाक खाली जितूच एकलो आसा आनी दुसऱ्यांक जायना. जाल्यार काँग्रेसवाल्यांनी कितें केलें आमचीच मतां फोडपाक जे जितावारी आहात तांकां फुडें काडून आमी काँग्रेस म्हणून तांकां बेश्टी आपुलकी दाखोवन आमचेच वोट फोडपाक
जाल्यार म्हाका सांग हेंचो जें आहा पळय हेंची चिंतनां जीं आसात ती कसलीं चिंतनां? आमी सोबते घडोवपाक हें रेगुलर इलेक्शन न्हू बाय इलेक्शन जाल्यार आयज काँग्रेसवाल्यांनी आनी काँग्रेस जे लिडर आहा तेणी आमकां तेंको दिवंक जाय आसलो ते आमचे विरुद्ध रावल्यात. आज आमी असले मांद्रे ह्या वाठारांत आनी आमचे स्टुडंटाची डेट विथ कॅन्डिडेट जे आमचे आयचे जे मानेसचे असले ते जे स्वताक सायलंट किलर म्हणटात असे बाब जीत आरोलकर तांकां खूब खूब शुभेच्छा सर. देव बरें करूं.